ज्या पद्धतीने विरोधकांनी राज्यपालांचे भाषण चालू असताना बोवाळ घातलं, काय तुम्ही डेप्युटी विरोधकांनी काय करूंक ना ते विरोधकांनी हाली दे प्लेड टू द मिडिया गॅलरी म्हणटा पळय थंय गोंयकारांक दाखोवपाक म्हाका उगड आसा आनी तुमकांय उगड आसा. तुमी कितकेच जाण थिंगा येयल्ले आमच्या वांगडा. हे कोण येयल्ले विरोधक सांग म्हाका तूं कोण येयल्ले? हू हॅड कम ओवर देर? भायर येताना तेणी कितें म्हणलेलें आमचेर फातर मारतले म्हणून ते. तांकां सांग थिंगा वचून पळय कितें केलां तें तेंच्यांनी आनी कोणाचे टर्मान केलां तें पळय सांग. आनी थिंगासर दोनूय पार्टी एक आहा, रुलींग आनी ऑपोजिशन. एज फार एज डायवर्जन ऑफ वॉटर इज कन्सर्न बोथ द पार्टीज आर टुगेदर. बट हिंगासर जायना न्हू. हिंगासर एक पार्टी आहा पळय ती दुसऱ्या वाटेन आहा, दुसरे पार्टी आहा ते म्हणटा आमी ओपोज करता. गव्हर्मेंटा वांगडा कोणूच ना. They are not on one page. See, the opposition and ruling has to be together on this matter. If we want to save Madai, the matter is before the Honorable Supreme Court, and Supreme Court has to decide whether a river can be diverted, whether a river where by putting a nalla or a small rivulet within the river basin can be diverted. Because it will not apply only for Goa, it will apply for entire India. The waters are flowing right from top, Kashmir till Kanyakumari, till down, Ganga. हे सगळे उदक फ्लो जायत आहा न्हू फुडें फुडें. म्हणजे जे हे हिंगासर चालू आहा हे नाटक सगळें. मायकल बाबा तुम्ही म्हणला आज जी मिटींग आसा पळय लोक त्या खातीर येतले म्हणला तुवें. लोक येता लोक येता. मदय राखपाक आणि आमचो कर्तव्य आहा. वी आर ड्युटी बाउंड टू प्रोटेक्ट मदय. वी हॅव टू डिफेंड मदय इन ऑन ऑल दिस थिंग इन सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्टान हो मॅटर आहा. तूं वयतलो आयची सुप्रीम कोर्टान हो मॅटर आहा. आयची मिटींगेक तूं वयतलो काय म्हणटा? मिटींगेन वचून कितें करपाचें आहा? आमी आमचें काम हिंगासर थाराव मांडपाचो. ते सगळे ऑपोजिशन पार्टीन आनी रुलिंगान जॉयंट जावन सांगून तुमकां हो खंयचो लॉयर जाय सुप्रीम कोर्टान काडून न्हू. लेट गव्हर्मेंट स्पेंड मनी. इट इज पिपल्स मनी. लेट द बेस्ट लॉयर रेप्रेजेंट गोवा इन सुप्रीम कोर्ट. सरकार जी बिकॉज द फायनल मॅटर वील बी डिसायडेड बाय सुप्रीम कोर्ट. हो जो DPR आमी चॅलेंज केला आदी जो तेणी नल्ला बांदला बंदारा बांदला हे सगळे जे आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केलं. सुप्रीम कोर्टान कितें सांगलां तांकां यू स्टॉप दॅट वर्क अँड द मॅटर इज बिफोर दॅम. जे ट्रिब्युनलाची ऑर्डर आसली ती मॅटर इज बिफोर सुप्रीम कोर्ट ओनली. सो फायनल डिसिजन येतलेच की वेदर द रिवर्स कॅन बी डायवर्टेड ऑर नॉट. एकूच आहा ते क्रिस्प. इट इज इन वन सिंपल सेंटेन्स वेदर यू कॅन डायवर्ट अ रिवलेट ऑर अ रिवर flowing from here to here, whether you can divert and take the water there. हेचेरूच आहा ते. and decision जावपाक जाय in the interest of all the states in our country. आज ते बाजूक तूं फॉर्म आसा सारको तूं योग्य दिशेन वयता म्हणटा तूं. सरकार बाजू कितें म्हणटा की आमची रिवर प्रोटेक्ट करूंक जाय. जी रिवर वयरसून येता ती प्रोटेक्ट जावपाक जाय. जे तेंच्यांनी नल्ला बांदला तो काडपाक जाय आनी तेका तो कंक्रीट वॉल अशी बांदपाक जाय उदक अशें वचोंक पारना. दे कॅनॉट डायवर्ट वॉटर बिकॉज इट फ्लोज टू वायल्ड लायफ सँक्च्युरी. द क्वेश्चन हियर इज सुप्रीम कोर्ट हॅज गॉन व्हेरी हेविली ऑन ऑल द गव्हर्मेंट्स अर्लियर. वेर एवर वायल्ड लायफाक जो तर कितें त्रास जाला जाल्यार स्ट्रॉंगली गेल्या ओपोज केला सुप्रीम कोर्टान आनी ऑर्डर्स पास केल्ले आहा. तूं मध्य प्रदेश वयशी थिंगा आख्खो एलिवेटेड ब्रीज बांदलेलो आहा तेंच्यांनी. हायवे एलिवेटेड for the animals to pass from below. So तांकां डिस्टर्ब करूंक ना. द सेम वे हे पांचूय रिवरांचे जो तर बंदारा बांदी जाल्यार आमकां उदक येवचें ना. थिंगासर वायल्ड लायफ मरोन वयतले सगळे म्हणजे पोवतले थिंगा रावचे ना. दे वील मायग्रेट. देन वॉटर वील नॉट कम into गोवा एट ऑल. So it is a process. Today we have to Supreme Court has to come out and give a order whether this is permissible or not. See, we as it is dear to me. Karnataka is saying that water is dear to them. We are saying we want the water. We want it for the wildlife also for us because it flows from the wildlife sanctuary.
सर फाटल्या दिसांनी पिल्यान इंडस्ट्रीन उजो लागलो आनी सायपय वाठार आसा थंयसर लोकांक ते आयज येयले आख्खे डेलिगेशन हे पळय पंचायतीचे फ्रॉम पिलेन पंचायत आख्खी येयल्ली, कांदोली पंचायत आख्खी येयल्ली टू टेल द चीफ मिनिस्टर that this factory needs to be relocated because this is touching the village, the boundary of Saipe. Within 50 meters the houses are there. So this is the second time असलो व्हडलो उजो लागला. आदी दुसरे इंडस्ट्रियल एस्टेटान आहले ते कुंडाई थिंगासरूय उजो लागला. सो दॅट फॅक्टरी इज somehow this thing ताका टर्पंटायन आसूं आनी कसले कॅमिकल्स आसूं ते स्टोरेजान थावजंड्स एंड थावजंड्स लॅक्स ऑफ लिटर्स स्टोरेजान आसता बेजमेंटान. सो ते केन्नाय उजो लागूंक शकता. पोल्युशन जाल्ल्या वॉटर इज कंटॅमिनेटेड, ऑल वेल्स आर स्पॉइल्ड. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी लेटर केल्ले आहा, ते येतले सॅम्पल्स व्हरपाक येयल्या, थोडे तरी येयल्या सॅम्पल्स. आनीकूय ते कारवाई स्टार्ट करपाचें आहा. आमी रिक्वेस्ट केल्या सीएमाक ते कंपनीक हाडून एक मिटींग जावची की दे शूड रिलोकेट और डू सम अदर दिस थिंग इंडस्ट्री ओवर देर एंड नॉट दीस हॅझार्डस आहा ते. इट इज व्हेरी बॅड फॉर विदीन द वॅसिनिटी ऑफ पिलेन एंड कांदोलीम सायपे. सद्याक काय ना, सद्याक फॅक्टरी बंद आहा, आख्खी उलपल्ली आहा, अजुनी तापलेली आहा भितर. म्हाका रिलोकेट खंयच्या जाग्यार म्हणलें तेणी खंय लोक ना पळय थिंगा रिलोकेट न्हू. इट इज अ रिस्क फॉर द पीपल स्टेईंग इन विलेज ऑफ कांदोलीम अँड पिलेन. 2010 त्यांच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान त्यांचं लायसन्स सस्पेंड केल्लो आसता बिकॉज ऑफ पोल्युशना खातीर, पूण परत तेंच्यानी थंयच चलयला. सो तेजेर कितें एक्शन घेतली? त्या खातीरूच आयज लेटर दिला, मेमोरंडम दिला. मेमोरंडम इज गिवन बाय कांदोलीम पंचायत एज वेल एज पिलेन पंचायत that this factory needs to be relocated elsewhere by the industries. So it is up to the Honorable Chief Minister to call for the meeting and decide on this. And we are positive that this factory should not start over there. And आम्ही positively आहा की CM हे stop करतलो. तुम्ही